पावस सध्या गोंयान भरपूर पडटा आनी सगळ्याक उदक वाडला. तेजेर सरकार तर्फे कितें उपाय योजना? जाल्यार आषाढांतलो पावस आनी फाटले 2 दीस कंटिन्युअसली खूब मोठ्या प्रमाणात पावस पडत आसा. सो दॅट लोकांकूय बी अननेसेसरी घरा भायर सरचें काम ना जाल्यार आनी रोड आनी बाकी सगळी कडेन उदक मोठ्या प्रमाणात रस्त्याचेर आसा. भरती आसल्या कारणान म्हणजे पणजे सारकेल्या शहरांत हे उदीक भरलां. त्या खातीर हांव जज करता फाल्यांच्या अजूनही डिसिजन जावंक ना. डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हांच्या बरोबर उलोवन बाकीचो निर्णय जो पयलीं तो सांजचो पर्यंत डिक्लेअर करता. बाकी सगळो म्हणजे हवामान खात्या कडेन उलोवनूय बी फाल्यांचो पावस कसो आसतलो हाजेर पण फुडलें डिसिजन जातलें. पण म्हाजें एकंदर गाडयो चलोवपी आनी लोकांक सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की गाडी स्लो चलोवच्यो आनी रस्त्यारूय बी बेश्टें कामा शिवाय रस्त्यार येवचें न्ही. फ्लड सिट्युएशनाचेर फ्लड सिच्युएशन इज अंडर कंट्रोल. दॅट इज नॉट अ बिग थिंग. ओके. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.